मोगाच्या भावा भयणांनो, एक राजा आसलो. व्हडलो राजा तो. ताची राजवटकी व्हडली, पूण ताणें आनीक व्हडलो एक कायदो घातलेलो आपली राजवटकीक. कोणाकूय तर म्हाका मेळूंक खुशी आसा ताच्यान म्हाका मेळूं येता, कोणाच्यान आडावंक जायना. इफ एनीवन वॉन्ट्स टू मीट मी, दे आर मोस्ट वेलकम, नो वन कॅन स्टॉप. असो एक सादो मनीस ह्या राजाक मेळूंक गेलो. राजाशीन पावले उपरांत आपली तोपी काडली आनी मान बागोयली. आपली मान भागोवन तोपी पोत्तून तोकलेक घालता म्हणसर राजान आपलो तोप, आपलो क्राउन काडलो, आपली मान ताका बागोयली. हें पळोवन बाराबोरच्यांक समजना जालें. राजा साहेबानो, हें तूं कितें करताय? तो सादो मनीस ताच्यान तोकली बागावन तुका मान दिवंक जाय, हें सारकें. पूण तूं तोकली बागावन ताका मान दिताय तें कितें? आनी हो राजा तांकां सांगता, पळयात, हांव राजा जायत, पूण हांव सादो मनीस, खालतो मनीस. देवा मुखार हांव खालतो मनीस. सदांच देवाची खुशी करूंक म्हजो हावेस. हांव खालतो जालो जाल्यार म्हाज्यान म्हजी राजवटकेच्या सगळ्या मनशांचेर नदर धरून तांचो परामोस करूंक म्हाका सोंपें जातलें. ह्या खातीर सगळ्यांक मेळूंक म्हजी खुशी, म्हजी आस. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयच्या पयल्या वाचपांत एजेकियल प्रवाद्याच्या मेळटा आमकां देव आपल्या प्रवाद्या वरवीं सांडलोले परजेक पोत्तून एकठांय करतलो म्हणून सांगता. बाबिलोन निर्वाशीपण, बाबिलोनियन एक्झायल हें घडल्या उपरांत दुस्मानान इस्रायल पुर्जीक सारकीच कबार केल्ली. तांचें देव मंदीर मोडून कबार केल्लें. तांचे कडेन आनी कांयच नासलें. सारकी रस्त्यार पडलेली ही पोरजां. ही पुर्जीक हांव नव्यान एकठांय करतलों. ही पुर्जीक हांव सांडचो ना. हांव तांकां सगळे फावो करतलों. हे भाशेन देवाचें दोयाळ मोवाळ काळीज ही पुर्जी सवे ओडटा म्हूण दाखयता. सगल्यांक, कोणाकूच भायराय नासतना हांव एकठांय करतलों, कित्याक हांव मोगाचो देव, म्हजी पोरजां मोगाची, आपुरबायेची. हो स्वभाव देवाचो. आमचे राजा जेजू, आमचो राजा, ताचे वरवीं आमकां दिसून येता. जेजू राजा, सोगटा सर्वांचो राजा म्हूण पवित्र सभा आज परब संभ्रमता. पूण तो राजा म्हूण कशें गोमता? ताचें न्हेसप नाजूक आंगोस्त्रां ना, भांगार चड वस्तू ताचे कडेन ना, गोरदार व्हडली पोलास कांय ना ताचे कडेन, लस्करां ताचे कडेन कांय ना. तरी आसतना हांव राजा, सगळी राजवटकी म्हजी अशें म्हणटा. ह्या राजाचे राजवटकी खंय आसा? म्हजी राजवटकी ह्या संवसारांतली न्हय अशें जेजू म्हणटा.
ह्या संवसारांतली म्हजी राजवटकी जाल्ली जाल्यार म्हजे शिपाय म्हज्या सांगाता आसतले आसले. ह्या संवसारांत हांव राजवटकी चलोवपाचो आसलो, पूण म्हजी राजवटकी ह्या संवसारांतली न्हय. हाचे विशीं भाग्यून पावलो कांय बरी सांगता. जेजू सोगता सर्वांचो आमचे खातीर खुर्सार मरून आमकां नवें जिवीत, सासणाचें जिवीत फावो करता. जेजून आमचे खातीर खुर्सार मरून बापाक केल्लें समर्पण आमकां जिवीत दिवपाचें समर्पण जाता. पूण जेजूय देवा बापाचे उपकार आमचे मुखार दवरता. देव म्हणटा, हांव पुर्जेची नीत करतलो. एका वद्दान हांव दया माया काकूत दाखयतलो, पूण दुसऱ्या वद्दान हांव म्हजे पुर्जेची नीत करतलो. जेजू हे निती विशीं शुभ वर्तमानांत आमकां सुटावें करून सांगता. जो मनीस आपल्या पेल्याक गरजेक आकांताक सांपडटा, समाजान चुकला, खाला पडला, ओस्कूत जाला, पयस आसा, ह्या मनशा सेवे मोग दया माया दाखयता, तो म्हाका दया माया दाखयता. ह्या मनशाक हांव इनाम फावो करतलो. यात म्हज्या सांगाताक सासणाच्या जेवणाक बसात. आनी जे कोण आपल्या जिवितांत देवाचो मोग पेले सवे दाखोवचे सुवातेर आपलोच फायदो पडयता. आपणाक बऱ्याक पडटा जाल्यारूच दुसऱ्या कोणाक आदार दितलो. कोण दुखी जाला जाल्यार ताका देवान खास लायल्या. ताचें जिवीत लावू करचे बदलीक ओदीक ताचें जिवीत जोड करून, ओदीक दुखी करून ताका सकयल उडोवन आपूण संतोसता. गरजेक आकांताक सांपडल्या त्या मनशा सवे दया माया दाखोवचे बदलीक पळोवंक नासलेल्या भाशेन दोळे दाखोवन हो मनीस आपलें चिंतून सगळें देवाक मानता म्हणटा तसलें जिवीत आपूण जिवंक सोदता. पूण ताच्या काळजान पेल्याचो गुरजिवंताचो मोग ना जाल्यार तो देवाक मानवना. असलीं मनशां तांकां भायर उडयात, उज्यान तांकां लासोनी सासणांक, अशीं उतरां जेजू म्हणटा. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमच्या देवाचो स्वभाव स्वयंभूच ओस्कोतां सवे, समाजान भायर आसलेल्या सवे, सगळ्या सवे व्हडांतलो व्हड हुस्को देवाचो. Our God is interested more in His people who are far away, lost and needs love and attention. आयज आमच्या समाजांत, आज आमच्या संवसारी मळार आमी नदर मारली जाल्यार गरजेवता सवे, ओस्कोता सवे आमचो मोग हुस्को दाखोवंक आमी जायते फाटी उरता. आमची चाल, आमचो समाज, आमचो संवसार आमी जायतो बरो करूंक सोदता, जायते सुदारप आमी हाडूंक सोदता, जायत्यो नव्यो नव्यो वस्तू आमचे मदें हाडूंक सोदता आमी. पूण ह्यो वस्तू करता तेन्ना ओस्कोत आसात, गरजेवंत आसात, दुखी आसात, जे समाजान भायर रायल्ले आसात, असल्या मनशा सवे असल्या मनशाक पयलो ओदीक फायदो जातलो ओ ना तें पळोवपाक मात ओगोत ना. सुदारप सगळ्या सवे आमचो हुस्को अशें म्हूण नेटान बोब मारता आमी. पूण आमचे चाली प्रमाणे ओस्कोत आसा ती ओदीक ओस्कोत नासतली. गरीब आमी म्हणटा, आतां गरीब उतर हें म्हणना, पूण ती मनशां ओदीक ओदीक नासतली जाता. म्हणटूच सुदारप हुस्को समाजांत आमचो सगळ्यांचो
कोणा सवे गुरजेवंतां सवे वो आमचेच आमी चिंतून आमी सुदारप अशें म्हणटा. देवाक विचार करूंक जाय वो देवाक कडेन आमी शिकोवंक जाय. खरेपणी आमच्या समाजांत बरेपण आटोलें जाल्यार जी कोण पयस आसात कोनशाक आसात तांचे सवे मोग हुस्को तांकां बरें करतलें जाल्यार जे कितें आमी सुदारप अशें म्हणटा डेव्हलपमेंट अशें म्हणटा तें तांकां अदीक फायद्याचें जावचें करूंक जाय. तेन्ना की आमचे मदें खरें सुदारप येतलें. तेन्ना की आमी देवाच्या राज्याचे वांगडी जावंक पावतले. तेन्ना की आमी जे कितें आमच्या ल्हानांतल्या ल्हान भावा भयणांक करता तें म्हाका करता अशें देव म्हणटलो. आनी यात म्हज्या सांगाता सासणाक जेवणाक बसात अशें देव आमकां म्हणटलो. भावा भयणांनो, आमचो देव एक बऱ्या गोवळ्याचो रूपकार. जेजून आपूण बरो गोवळी जावन बरो तो चोरो आमकां मेळची पासत आपल्या जिविताचे दान करता. आपलें जिवीत सगळेंच आमचे खातीर करचिता. आपणाक कांय सांबाळून दवरिना. जेजू बरो गोवळी राजा जायत पूण ताचें रायपण सेवे चाकरीचें एका गोवळ्या भाशेन आपलो जीव रिस्कार घालून आपलो जीव सोंपोवन आपलो जीव कोबार करून सासणाक जीव जोडून आमकां तो शिकयता. जो कोण आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो आपलो जीव ओगडायतलो. जो कोण आपलो जीव ओगडायता देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगा खातीर तो आपलो जीव सांबाळटलो. असलें ह्या जेजूचे राज ताचे रायपणाचे आमी सगळे भागिली जावंक आमच्या जिविताचो राजा जेजू जावंक ताचे राजवटकेंत आमी ताची अखंड वांगडी जावंक आमकां सगळ्यांक वाग्यूंत फ्रांसीस शावेराचे मजतींत कृपा मागुया.